मनेरी दोडामार्गाचो फाटली 2 वर्सां बेपत्ता आशिल्लो उमेश बाळू फाले हाचे विशींची एक गजाल काल शुक्रारा उक्ताडार आयली। सिंधुदुर्ग पुलिसांनी ही गजाल उसरा काय जायना पूण सोदून काढली। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर आनी तुमी पळयतात भांगरभूत। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण उमेश बाळू फाले ह्या बेपत्त्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याचे 2 वर्सां उपरांत उक्ताडार आयले। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी उसप गावातल्या राजाराम काशीराम गवस, सचिन महादेव बांदेकर आणि अनिकेत आनंद नाईक या 3 दुबावितांक अटक केल्या। दुबावित राजाराम गवस हाचे कडेन उमेश हाचे बायलेचे अनैतिक संबंध आसा ह्या दुबावा वयल्यान उमेश हो राजारामाक गाळी सवतालो। ते तिडकीतल्यान ताचो काटो काडपाक राजारामान आपल्या 2 वांगड्यांच्या मस्तीन ताचो खून केल्ल्याचे तपासांतल्यान भायर सरला। बेपत्ता व्यक्तीचो खून जाला हे सोदून काडपाची दोडामार्गातली ही पहिलीच घडणूक। खून गेला ते कशे कळ्ळे ऐकात। उमेश फाले हो आपले घरकान्नीक बाजारात वचून दूध घेऊन येता अशें सांगून 18 मे 2022 दिसा सांज वेळा 6:30 वरांचेर भायर सरलो तो परत आयलोच ना। ताचो काका संतोष नाऊ फाले हांणी दोडामार्ग पोलिशेंत 23 मे 2022 दिसा कागाळ केली। आता 2 वर्सां उपरांत तिगांनी ताचो खून केल्ल्याची माहिती पुलिसांच्या कानार पडली। तिगा मदल्या अनिकेत ह्या दुबावितान 12 सोऱ्याच्या नशेत असताना ह्या खुनाविशीं कोणाक तरी सांगले। ही बातमी पुलिसांच्या खबऱ्यान पुलिसांक कळयली। मागीर ताच्या संपर्कात कोण कोण आसात ताचेर नजर दवरून पुलिसांनी तांचे कडेन चौकशी केली आणि खात्री जातकच वयल्या तिगा दुबावितांक धरले। दुबावित हे उमेशाचे इश्ट आसा। तांणी उमेशाक आपल्या वांगडा पिवपाक व्हेलो, ताका सोरो चडटकच बरोच बडयलो। तातूंत ताका मरण आयले। उपरांत ताची कूड कानल्याच्या उदकांत उडयली अशें तांणी पुलिसांक सांगले। खून केल्ल्याचे दुबावितांनी कबूल केला असले तरी 2 वर्सां उपरांत उमेश फाले हाचे कुडीचे अवशेष सोदप हे व्हडले आव्हान पुलिसां मुखार आसा। ताका लागून आता पुलीस ही केस न्यायालयात कशी उबी करतात हाचे कडेन लोकांचे लक्ष लागला। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुकी आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। तशेंच ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।